नमस्कार. बाब सुरेश जयवंत नायक फातर्डे हांची एक कविता. विसोणाचो 60वो जल्मदीस. एक दीस विसोणाचे दोगूय पूत कळव्यांनी ठरयलें बापायचो 60वो करपाचो दबाज्यांत. आमंत्रणां धाडलीं तांणी सगळ्या नुस्त्यांक. विसरले नात इश्टांक सोयरे दायऱ्यांक. झकास सोबीत नेसण न्हेसून बायले वांगडा स्टेजीर वचून बसलो बाब विसोण. मुखावेल्या मेजार दवरिल्लो सोबीत केक. बायल करताली सुवाळ्याची देखरेख. सगळ्यांत पयलीं पावलो सुडसुडीत शेवटो, स्वभावान आशिल्ल्यान ल्हेंवटो. फाटोफाट आयली बेतलांतली पिटपिटीत मुड्डशी, न्हेसून चकचकीत खवळांची बिकिनीशी. मर्सडीस गाडयेन आयलो गोबरो, सुवाळ्याचो आशिल्लो तो मुखेल सोयरो. पिटी पिटी करून आयलें सुंगट, सांगातान ताच्या आयिल्लें सांगट. नेटान झेतान भितर सरलो गोंयचो आमचो बाणावलेचो फामाद बांगडो. इतल्यान भितर सरलें देखणें चणक. णववारीत दिसतालें तें बरेंच ठणक. हातांत हात घालून भितर सरलीं मोरी आनी काटेखोर करली. विसोण बाबाक परबीं दिवन फुडल्या लायनीत वचून बसलीं. ताळयाच्या कडकडाटांत भितर सरले उत्तर आनी दक्षिण दर्याचे मणयारे. बाब रावस आनी भोवमानेस्त पालू. विसोण बाबाक खुशालकाय आवडून डान्स पार्टनर सोदपाचें काम केलें चालू. रावसाक मेळ्ळी बाय मोरी. मेकअप केल्ल्यान दिसताली ती बरीच गोरी. कल्ली बायक घेवन नाचूंक लागलो पालू. सोबीत दिसताली ती न्हेसिल्ल्यान शालू. एकलोच बाबडो येवंक पावलो ना. बोवाळ भट सुडसुडीत मोडसो. लॉकडावनाक लागून अडकून पडिल्लो. पूण आशिर्वादाचो SMS धाडिल्लो ताणें व्हडसो. मिस ट्युनाबाय आयिल्लें तोंड करून कवर. कारण विसोणाचें आशिल्लें तें एक्स लवर. शेवट्यान तिका डान्साची केली ऑफर. नाकारली तिणें आंगार आसा म्हूण फिवर. शिवड कुल्ल्यो खर्च्यो आनी बाळे चलयां कडेन करताले चाळे. विसोण बाबान जेन्ना केले दोळे ओग्गी बसले जावन भोळे. तारले पेडवे पेडी खाप्यो आटे कुल्ल्यो वेल्ल्यो चारूय वटेन धुमसळ घालूंक लागिल्ल्यो. इतल्यान आयलीं काळुंदरां. बंद जालीं तांच्या फाटोफाट हॉलांचीं दारां. वागळे बाबडे येवन बशिल्ले वेगळे. कांटो कोणाकूच लागचो न्हय म्हूण केल्लें तिणें तशें. मुखेल सुवाळो जेन्ना जालो सुरू सगल्यांच्या माथ्यावेल्यान तें नाचपाक जालें सुरू. बरीच बाबडी पाविल्ली लेट. सोबीत लजेकूर आमची पापलेट. पळोवन हॉलाची मुखेल दारां बंद भितर सरली ती धुकलून फाटली गेट. मानाचो आमंत्रीत तांबडो तामसो ड्रायव्हर दोडयारा घेवन आयिल्लो. बड्डे बॉय केन्ना केक कापतलो हाचीच तो वाट पळयतालो. लेपो माणक्यो कोकरां सवनाळ्यो आनी शेतकां बरीच बिजी आशिल्लीं बोवाळपाक. मुखेल सुवाळो जेन्ना जालो सुरू स्टेजी मुखार येवन लागली ती नाचपाक. इतल्यान विसोण बाबान केक कापलो. ल्हेंवट्या शेवट्यान खालो पयलो. बेतलांतली सोबीत मुड्डशी बरीच नाचली. मानाचो सोयरो तामशान तिका बरीच घुवणायली. दोगूय अपुरबायेचे पूत कळव्यां कडेन देखरेखीचें दिवन सगलें काम. विसोण बाबाची ब्युटी क्वीन बायल मुखेल सोयरो गोबऱ्या वांगडा नाचून नाचून जाली जाम. इतल्यान माणक्यांनी सोडलो काळो धुंवर. आयिल्ल्यान तांकां बरोच ओग. सगळ्यांनी म्हळें नाच चालूच दवरात. मारला तांणी तो सुवाळ्याचो खाशेलो फोग. पापलेट जरी सुवाळ्याक पाविल्ली लेट सगल्या मुखार दिसली घेवन जेवणाची प्लेट. इतल्यान मदींच गेली लायट. सगळेच जाल्ल्यान तायट सुरू जाली फायट. प्रेजेंटां आयिल्लीं खूब म्हळ्यार खूब विसोणाक. पूण खंय गेलीं तें कळ्ळेंच ना पूत कळव्यांक. विसोण बाबाची जाल्ली परिस्थिती बरीच वायट. पिवून पिवून जाल्लो तो देमायज तायट. सूत्रसंचालन करतालो हारो बांगडो. गेल्ल्या वर्साच्या एक्सिडेंटान जाल्लो तो लंगडो. मदीं मदीं घोगऱ्या आवाजान गायतालो तो पदां. सगळे आमंत्रीत एक सारके बडयताले मेजां. केटरिंग सांबाळिल्लें कालवांनी शिनाण्यांनी. व्हिडियोग्राफी विसोणाचे दोगूय पूत कळव्यांनी. वाजप वाजयताल्यो खुबे खुबल्यो तिसऱ्यो आनी कोणयो. कोंबल्यांनी सांबाळिल्ली सावंड सिस्टम. टोकयांनी केल्लें लायट डेकोरेशन. पापलेट बायन गायलें बड्डे सॉंग. झकास जालें सगळें सेलेब्रेशन. सोंपलो सुवाळो गडगडाच्या ताळयांनी. सगळ्यांनी म्हळें एकाच सुरान
हॅपी बर्थडे बाब विसोण. धरली परतीची वाट सोयऱ्यांनी, दारार राविल्लो बायले सयत बाब विसोण. सगळेच जाल्ले बरेच तर कळ्ळेंच ना घेवन गेलो कोणाक कोण.